Answer as per Cyclostar. सभापती महाशय, हांवें जो प्रश्न विचारला तर डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 1st January 2017 till date issued by various department through information department, and the details of advertisement issued from 1st January 2017 till date only by the information department, including cost of each advertisement. तुम्ही टोटल कॉस्ट आज बसून कितलो दिला 2017 ते 2019 मार्च? 17 ते 19 मार्च. Speaker sir, total cost जो आसा पळय न्ही till April it is an January 17 ते March 17 which is an 39 कोटी. एक मिनिट. तो इयर वायज शीट जी आसा ती तुमकां दिल्ली आसा. एक्चुअली इट इज एन 12 हय 39 कोटी 23,59,000 ना तो डिस्ट्रीब्यूट करून दिल्लो आसा. टोटल. हय येस 39 कोटी तुमी म्हणटा पळय न्ही इट इज एन टोटल आसा बट तो सगळ्या डिपार्टमेंटांचो आसा. 39 कोटी हो सगळ्या डिपार्टमेंटाची इन्फॉर्मेशना कडेन येता त्या माध्यमांतल्यान दिल्ले आसा. बट ताका एकूच जोडून हांव सांगता म्हणजे कितें जाल्लें आसा तर सगळ्या डिपार्टमेंटाचो हो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन येतालो आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्यान दिले वयताले. हाज्या फुडें आमी पॉलिसी जी आसा ही डिसायड करपाक घेतल्या सो दॅट जाता कितें ऑलवेज एखादो एडवर्टायजमेंट मागपाक येता पळय न्ही तो 10 डिपार्टमेंटा कडेन वता आनी प्लस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन वता. म्हणून गव्हर्मेंटाचो 10 डिपार्टमेंटा कडल्यान 10 वेगळे एडवर्टायजमेंट वयता, इन्फॉर्मेशनांतल्यान वयता 11 वयता. म्हणजे विच इज एक्चुअली एखादो सोविनियर किंवा मॅगझीन कितें काडटा सगळ्या गव्हर्मेंटाच्याच खर्चाचेर काडटा. म्हाका दिसता तो एकूच एडवर्टायजमेंट हो वचप अत्यंत गरजेचें आसा. सभापती महाशय, म्हजो दुसरो प्रश्न, हे मॅक्झिमम एडवर्टायजमेंट जे आसा ते टेंडर प्रोसेसींग जे आसता ताज्यो एडवर्टायजमेंट आसता. आनी त्या खातीर म्हजो दुसरो प्रश्न असो आसा की गोंयच्या पेपरांक तुमी कितले एडवर्टायजमेंट दिल्या हो आनी खंयच्या हें सांगूं शकता. हो पयलो. तांकां सगळ्यांक सारकें दिल्या, क्रायटेरिया कितें केला हो दुसरो. क्रायटेरिया करनासतना जर तुमी त्यो टेंडर नोटिसीस दिता जाल्यार त्यो कित्याक दिता? स्पीकर सर, आमी एडवर्टायजमेंट जे आसा हे एक ते म्हणटा त्या प्रमाणे टेंडर एडवर्टायजमेंट हेका वता. अदरवायज जी पब्लिसिटी एडवर्टायजमेंट जो आसा पळय न्ही हेकाय वता. आतां मिनिमम जे आसा हे 3 पेपराचेर दिवपाचो हो क्रायटेरिया आसा. 3 पेपराचो दिवपाचो क्रायटेरिया आसतना एखादो आमी म्हणटा की इंग्लीश पेपराक एखादो दिवपा जाय, मराठी न्यूज पेपराक एखादो दिवपा जाय आनी जेन्ना कोंकणी प्रिफर करपाक जाय ताच्या खातीर कोंकणी पेपर जो आसा हो प्रिफर केलो वता. ताच्या खातीर क्रायटेरिया एकदां पर्टिक्युलरली डिपार्टमेंट ते डिसायड करतात त्या डिपार्टमेंटाच्यो वेगवेगळ्यो एडवर्टायजमेंट खंयच्या पेपराक दिवपाच्यो त्यो आनी त्या नुसार त्यो डिसायड जाता. देर इज नॉट अ स्पेसिफीक क्रायटेरिया की तो ह्याच पेपराक दिवपाक जाय त्याच पेपराक दिवपाक जाय. कोणाक प्रिफरन्स म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट हे वेगवेगळे पेपर्स हे डिस्ट्रीब्यूट करून प्रत्येक फावटी दिले वता. आनी हे दिता आसतना आमी एक पळयता की ते एकाच पेपराचेर परत परत येवचे न्ही. म्हणजे आज जर एखाद्या पेपराक दिला आसत जाल्यार फाल्यां तो दुसऱ्या पेपराक वयचो होय पळयता. सभापती महाशय, तशें जायना म्हणूनच हो प्रश्न काडला. हो प्रश्न काडपा खातीर ताजे फाटल्यान जे गोंयचे 28 पेपर आसा किंवा मिडिया आसा तांचे विशीं विचारपा खातीर काडला. नंबर 1 लोकमताक तुमी 1035 दिल्या. सबंद हे इतले हातून हांवें सगळें बसून काडलां तेका. गोमंतकाक 1476 दिल्या. गोमंतक टायम्साक 775 दिल्या. तरुण भारताक 1471 दिल्या. नवीन टायम्साक 2328 दिल्या. टायम्स ऑफ इंडिया 1012 दिल्या. गोवा दूताक तुम्ही 1013 दिल्या. हेराल्डाक 1378 दिल्या. दैनिक हेराल्डाक 309 दिल्या. पुढारीक 687 दिल्या. गोवन वार्ताक 435 दिल्या. द गोवना 744 दिल्या. नवप्रभाक 376 दिल्या. भांगरभूंयक 1156. तुम्ही तशें सांगलें म्हाका कितें की भांगरभूंयक आमी दिता म्हणून तातूंत ना.
DNA सोडून दिया, इकॉनॉमिक्स टाइम्स सोडून दिया, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यू इंडियन एक्सप्रेस सोडून दिता, सकाळ, द हिंदू दिता, दैनिक जागरण, नव भारताक 27 दिल्या मदींच सोडून दिता. फ्री प्रेस जर्नल, इंडियन ट्रेड जर्नल, एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मीन, दैनिक सनातन प्रभादास 6 दिल्या फक्त. नवराष्ट्र म्हणून ताका एकदम 26 दिल्या. मिड डे एक सोड, गोवा 365 17 दिल्या, सनातन प्रभादा परत 98 दिल्या, प्रुडंट मिडियाक 21 दिल्या, रेडिओ मिर्चीक 1 दिल्या, बिग FM 19 दिल्या, HCNR 9 दिल्या, दूरदर्शना 1 दिल्या, रेडिओ जुडिको 2, RDX 14, इन गोवा 30, गोवा प्लस 2, प्रायम मिडिया 14, गोवन ऑब्झर्वर 9. बाकी म्हण तुमी ते हें दिलां. म्हजो प्रश्न असो आसा की हो भेदभाव कित्याक? आसा 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 हो म्हजो प्रश्न. हो भेदभाव तुम्ही कित्याक करता? जर तुम्ही तिनूच एडवर्टायजमेंट दिया, तुम्ही आज ह्या पेपरान दिले, फाल्यां दुसरे 3 करा, परां तिसरे 3 करा, कितें तरी क्रायटेरिया तातूंत आसपाक जाय. स्पीकर सर, काय थोडोसो क्रायटेरिया आसा दॅट डिपेंड्स अपॉन द सेल ऑफ दॅट पेपर. खंयच्या पेपराचो सर्क्युलेशन कितलो आसा ताजेर तो एडवर्टायजमेंट दिवपाचो आसा. शेवटी सरकाराची एडवर्टायजमेंट आसतली किंवा सरकाराची एखादी आमी म्हणटा एड आसतली, ही चड लोकां कडेन पावपाक जाय हो सरकाराचो उद्देश आसा. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हणजे एखाद्या खंयच्या पेपराक एखाद्या वेळी कमी केलें आसतलें. दुसरी गोश्ट, कदाचित त्या पेपर हो जो आसा हो एप्रोच जावपाक तेय कमी पडटा आसतलें. अशें कांयच ना की आमचे कडल्यान भेदभाव जावंक ना. आमचें सरळ म्हणणें आसा, आतां आमी म्हाका दिसता नवीन पॉलिसी बी डिसायड करपाक घेतल्या. त्या पॉलिसीच्या अनुसार आमी पळयता की डिपेंड्स अपॉन द सर्क्युलेशन आनी सरकाराची पब्लिसिटी म्हणजे एडवर्टायजमेंटच्या बाबतींत आसतली किंवा टेंडर डॉक्युमेंटच्या बाबतींत आसतली. आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाकूय बी म्हणजे त्या पद्दतीन हांव इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान मूव जातली. सो दॅट हेन्स फोर्थ आमी काळजी घेता ज्याचें सर्क्युलेशन ज्या पद्दतीत आसतलें आनी जाका प्रिफरन्स दिवपाक जाय. म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या पेपराक खंयसर कमी जालां आसतलें अशें हांव म्हणना. बट काही पेपर जे आसा, काही टेंडर्स ही नॅशनल लेवलाचेर वचपाचे आसता आनी जर तेजें सर्क्युलेशन जर स्टेट लेवलाचेर आसत, आतां फॉर एग्जाम्पल आमी एखादो टेंडर बीड करता आसतना आमकां नॅशनल लेवला वयल्यान जर एखादो आमकां टेंडर बीड जावपाक जाय जाल्यार तेजी न्यूज ही नॅशनल लेवला वयल्या पेपराचेरूच वचपाक जाय, ती लोकल पेपराचेर वचून जावची ना. त्या खातीर एकदां प्रिफरन्स जो आसा वो उरता स्पीकर सर. स्वाती मातशें म्हजो तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्यो सगळ्यो आमी एडवर्टायजमेंट दिता आनी तेयी छापता, कारण ते केन्नाच ना म्हणना, पूण तांकां पेमेंट टायमार जायना. तांची कंप्लेन कितलीशींच लेटरां ते तुमकां बरयता, पूण केन्नाच तांकां पेमेंट टायमार जायना. हें कित्याक? स्पीकर सर, पेमेंट डिले जाता आसतलो, हांव ना म्हणना. बट पेमेंट जो डिले जाता एकदां तांची बिलां ही आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावपाकूय बी उशीर लागता, ही गजाल आसा. बट हेन्स फोर्थ जर पेमेंटांचो जो टायमार पळोवपा जाय, हांव त्या खातीर आमी म्हटलां की आमी जो पर्यंत आमची पॉलिसी फायनलायज जायना म्हणजे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या थ्रू सगळें जर सर्क्युलेशन जालें जाल्यार आमकां चॅक दवरपाक आनी कोणाचो पेमेंट म्हणजे आमी खंयची एडवर्टायजमेंट पयली दिल्या तिजो पेमेंट हेन्स फोर्थ पयली करपाक ते आमी सिस्टीम जी आसा ही एकदां सिस्टीम जाग्यार उडयता. हेन्स फोर्थ कशें आसा, आफ्टर ऑल म्हाका दिसता प्रेस मिडिया जे आसा तांच्यांनीच आमकां पब्लिसिटी दिवपाक जाय. त्या खातीर तेंची बिलां पेंडींग दवरपाची आमची इच्छा ना. तांची बिलां जी आहा पळय न्हू ती जाता तितकी बेगीन दिवया. त्या खातीर ती एकदां पॉलिसी फायनलायज करता. 3 वर्सां तांची पेमेंट जायना म्हणून म्हटलें न्ही हांवें, खंय तरी हें स्टॉप जावपा खातीर म्हाका हें हाडचें पडलें. हांव एकूच सांगता की त्या खातीर सांगता हांव परत एकदां, कदाचित ती प्रेस मिडियाची बिलां आसा म्हणून माननीय सभासदांक ती बेगीन फारीक जावपाक जाय हाची तांकां चिंता आसा. कारण शेवटी ते प्रॉम्प्ट आसताले बिलां फारीक करण्याच्या बाबतींत. म्हाका दिसता आमी ती बिलां जी आहा प्रेस मिडियांची ही जाता तितके बेगीन फारीक करपाक घेवया. एकदां पॉलिसी डिसायड जाली काय तांची बिलां आनीक उरची ना ह्या पळयत. स्पीकर सर, हाजे पयलीं वॉज देर एनी कॅबिनेट डिसिजन सेयिंग दॅट ऑल द एडवर्टायजमेंट्स हॅव टू बी इशूड ओनली थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट? इंडिविज्युअल डिपार्टमेंट्स पळय आसा, इवन इफ दे वॉन्ट टू एडवर्टायज दे हॅव टू give a sanction letter and mark it to the information department. Whether it is strictly followed or after that decision, even today, departments are individually giving advertisements. One thing. आता माझ्या कलिगान जो प्रश्न विचारलो पळय, it has two these. One is of government advertisements. The government advertisements, only you have to take precaution that largest circulation पळय कोणाचें आसता तांकां प्रिफरन्स दिवपाक जाय.
इन्क्लुडींग कोंकणी लोकल लँग्वेज बी अशें टू दॅट एक्सटेंट इट इज ऑल रायट. पूण प्रायवेट एडवर्टायजमेंट्स पळय आसता खंय सुविनेर काडटा आनी कितें काडटा हालीं खुबशे चडशे एडवर्टायजमेंट्स म्हाका दिसता some of the people they take souvenirs only because they feel that government advertisement is sure, government advertisement surely मेळटले पयशे हाका वचपाना अशें म्हणून. पूण तांची अपेक्षा आसता ते हांगा 3-3 वर्सां जर डिले जावपाक लागले पेमेंट जाल्यार द होल पर्पज ऑफ तांचो सुविनेर काडपाचो इज ऑल्सो डिफिटेड. दॅट बिकम्स अ रियलिटी. म्हाका एक जाय तातूंत भितर की यू हॅव सेड दॅट यू आर मेकिंग ए पॉलिसी. बाय वेन वी कॅन एक्सपेक्ट दीस पॉलिसी? दिस इज वन थिंग. सेकंड, वेदर information department has got track record. Information department deals with all the newspapers. अशें हांव मानता. सगळे न्यूजपेपरां कडेन हांचे कडेन तांचो संबंध बरो आसता. तांकां सगळें खबर आसता खंयचो रिकॉर्ड आसता तांचे कडेन खंयचो पेपर चड. आतां आज सुद्दां हो प्रोसिजर कॅबिनेट डिसिजन इज स्ट्रिक्टली फॉलोड दॅट advertisements are issued only through information, or there are many instances where advertisements have been issued by departments directly, and then what is the control over them? स्पीकर सर, आमी जेन्ना म्हटलां की आमी पॉलिसी करता 2-3 गजाली आसा, विच इज द प्रिंट मिडिया, ताज्या उपरांत सोशल मिडिया नवीन, आनी ऑडियो मिडिया आनी विज्युअल मिडिया. आतां आमी हें सगळें करता आसतना की हाज्या पयलीं जें आसा हे वेगवेगळे प्रत्येक डिपार्टमेंट आनी हे ते मदीं खरें ते जाल्या उपरांत इन्फॉर्मेशनानूच दिवपाचें फायनल आशिल्लें. बट आतां आमी एका म्हयन्या भितर ही पॉलिसी फायनलायज करता. म्हणजे आजूच हांव ते रेडिओवाले म्हाजे कडेन सकाळीं आयिल्ले की तांच्यांनी म्हणलें आसलें की रेडिओचो रीच जो आसा होय प्रेस मिडियाच्या पेक्षाय चड रीच आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा. सो आय विल आस्क माय डिपार्टमेंट टू कंपेर इट. म्हणजे शेवटी गव्हर्मेंट हे चडांत चड लोकां पर्यंत पावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. एडवर्टायजमेंट जे काडटा, टेंडर नोटिसी ज्यो काडटा ह्यो चडांत चड लोकां पर्यंत पावपाक जाय, ह्यो म्हत्वाच्यो आसा. ताच्या खातीर एकदां जशें आमी सगळ्या डिपार्टमेंटांकूय बी म्हणजे हॅन्सफोर्थ जे मिनिस्टर्स किंवा बाकीचे कोणी दितले आसात त्यो बी रोटेट ह्यो इन्फॉर्मेशनाच्यानूच जातल्यो, जेणे करून म्हणजे एखाद्याच मॅगझिनाक 10 डिपार्टमेंटां आहा जाल्यार 10 जाणां कडल्यान एडवर्टायज मेळच्यो ना. ते आमी ठरोवपाक जाय. आयदर ते मेळ्ळी जाल्यार आसत ताका सर्टन एमावंट हो रेस्ट्रिक्ट करचो पडटलो. म्हणजे फाल्यां सकाळीं सपोज डेप्युटी सीएम हांव म्हणटा म्हणजे बाब कवळेकर हांणी जर 1 लाखाची एडवर्टायजमेंट दिली एका सोविनियराक, तो परत वयता तसो आर्ट एंड मिनिस्टर येता 1 लाख, तशें जावचें ना. ताच्या खातीर तेजे रेस्ट्रिक्शन्स जी आसा ही घातली वयतली. एखाद्या खंयचे सोविनियर एखाद्या संस्थेक जर एडवर्टायजमेंट दिवचे पडटा आसत 4 डिपार्टमेंटांनी दिल्या जाता, बट तेजी रेस्ट्रिक्शन्स आसतली. आमी नाजाल्यार पळयता की एखादी संस्था की 5 लाखाची एडवर्टायजमेंट सरकारा कडल्यानूच घेता, हें ह्यान फुडें चलचें ना. ताजेर रेस्ट्रिक्शन्स आसप हें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण प्रत्येक गोश्ट ही सरकाराचेर चलची ना. आमच्या पॉलिसींतल्यान एका म्हयन्याच्या भितर आमी ह्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे प्रेस मिडिया कडेन आसतले, प्रिंट मिडिया आसत, ऑडियो विज्युअल मिडिया आसत, सगळ्यां कडेन फायनलायज करता. तेजो बिल आनी ट्रॅक रिकॉर्ड होय सुद्दां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटात कडेन दवरता आनी जाता तितके बेगीन स्ट्रीमलायन करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी एक इशू हाडून दिता नजरेक. हांव कित्या खातीर म्हणटा इट शूड गो थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. एक एडवर्टायजमेंट खंयच्याय टेंडराचो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान गेलो, कॉरिजंडम पळय येता, दॅट ऑल्सो हॅज टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. ते कॉरिजंडम काडटा ते प्रत्येक डिपार्टमेंट आपलो वेगवेगळो काडटा, तांकां कांय खबर सुद्दां नासता इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. डजंट गो टू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. हेंय पॉलिसी भितर यू हॅव टू इन्सिस्ट ऑन दीस ऑल्सो दॅट कॉरिजंडम ऑल्सो हॅज एज फार एज एडवर्टायजमेंट इज कन्सर्न एवरीथींग शूड बी हँडल्ड बाय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट. अशी पॉलिसी म्हाका आसपाक जाय अशें दिसता. आनी एज यू हॅव सेड दॅट कॅपिंग ऑफ द फायनल अमावंट, म्हणजे खंय तरी कितें तरी लिमीट आसपाक जाय. बाबा फूल पेज, बॅक पेज, खंय कितें तरी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट कॅन गीव मॅक्झिमम अप टू दीस हें अशें कितें गायडलायन्स आसपाक जाय. दॅट इज वॉट आय फील. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हे तशें सरकाराचें म्हत्वाचें खातें आनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यानूच सगळ्यो सरकाराच्यो पॉलिसी सगळें सरकाराचें काम हें लोकां कडेन वता. म्हाका दिसता थोडेशें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन मातशें निग्लेक्ट जाल्लें पळोवपा आसतना. बट तुमी सांगला तशी प्रत्येक गजाल हॅन्सफोर्थ कॉरिजंडम जरी टेंडरान काडपाचो जालो जाल्यार तो इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाच्यानूच वयतलो. हांवें दुसरें म्हाजें पयर बजेट स्पिचीत म्हटलां की नवें पर्व हें मॅगझीन सुद्दां आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटांतल्यान पब्लीश करतले, जेणे करून सरकाराच्यो सगळ्यो येवजण्यो ज्यो लोकांक खबर नासता त्यो सुद्दां त्याच डिपार्टमेंटांतल्यान वयतल्यो हें हांव पळयतां. स्वाती माशय, लास्ट सप्लिमेंटरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. लास्ट जरी जालो व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. कारण खुबशे मंत्री एडवर्टायजमेंटाचेर सायनी मारता आनी थंय पयशेच नासता. अशी परिस्थिती खुबशा डिपार्टमेंटां आसा. आनी मंत्री सायनी मारता, डायरेक्टरा कडेन वता, डायरेक्टर कितें तरी बरयता,
फायल रिफर करता. ही सिस्टीम तुम्ही थोडी चेंज करतले काय कितें, नाजाल्यार मंत्र्याचो इन्सल्ट जाता तो. हो एक जालो, हो म्हजो एक प्रश्न. नंबर 2, एक एडवर्टायजमेंट दिता आसतना त्या डिपार्टमेंटात तुम्ही बजेट फिक्स केल्लें आसता काय कितें, हो दुसरो प्रश्न परत. कारण हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. बजेट फिक्स केल्लें आसता काय कितें. टेंडर इज सेपरेट, तें दिवचें पडटा, तातूंत कंटिजन्सीज आसता, तातूंतल्यान तें जाता. प्रश्न टेंडराचो ना. ह्यो ज्यो तुमी 4 कोटी आनी कितें पयशे दिल्या, 4,78,94,094 जे 95,000 जे पयशे दिल्या ताजे विशयी विचारता. बजेट प्रोविजन आसतना ह्यो एडवर्टायजी तुमी रिलीज करता काय बजेट प्रोविजन नासतना तुमी ह्यो एडवर्टायजी रिलीज करता. दुसरी गोष्ट जी हांवें सांगली, मंत्री बरयता, डायरेक्टरा कडेन येता आनी डायरेक्टर ते सगळें घातले नंतर थ्रू सेक्रेटरी ते परत मंत्र्या कडेन येता आनी तेन्ना ताजी परिस्थिती अशी आसता की ती सायन मारची की ना. खुबशे मंत्री मारत ना सायन. स्पीकर सर, आमी म्हटला त्या प्रमाणे मिनिस्टराकूय बी एखाद्या खात्याची जर एडवर्टायजमेंट दिवपाक जाय आसत जाल्यार ताका अधिकार आसा, ताणें तो दिवपाक जाय आनी ताका दिवपाक मेळटली. तो थोडोसो प्रोविजन जे आसा पळय न्ही, ते आमी बजेटरी प्रोविजन इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटानूच करता. एखाद्या मिनिस्टरान जर एका एडवर्टायजमेंट दिली आसत जाल्यार हेन्सफोर्थ दॅट सेक्रेटरी थ्रू हीज सेक्रेटरी दॅट वील रोटेट थ्रू द इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आनी ती दिली वयतली. हांवें जशें म्हटलां, इट वील रेस्ट्रिक्ट टू द अमावंट. सपोज आतां 3 मंत्र्यांनी सायन मारली 1 लाख रुपया दी म्हणून, 3 लाख जातली. ती तशी न करता सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन कॅन टेक द डिसिजन. म्हणजे शेवटी फायल एज अ इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर म्हणून म्हाज्या कडेन येतली. आमी ते रेस्ट्रिक्शन्स जे आसा एखाद्या संस्थेक दिता आसतना की बाबा ते 1 लाखूच दिवपाक जाय, जर 3 मंत्र्यांनी मागला आसत वी कॅन डिवायड 30,000 घालून ते 1 लाखाचें रेस्ट्रिक्शन दवरूं शकता. ताच्या खातीर तेजी अमावंट रेस्ट्रिक्ट करपाचें काम हें आमी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटा कडेन दवरता. Star question number 2, TJ Alemão. Speaker sir, in 2017 म्हाका वेरियस आमचे 7 पंचायत आसात. आजोसी, मांदूर, दोंगरी, नेवरा, आगासाई, गोवेल्ल्या, बाती आनी श्रीदांपाल्ले. हे पंचायतीन म्हाका रेजोल्युशन घेवन लेटर केल्ली आपले विलेजींत ड्रेनेजीस जे डिझल्टिंग ऑफ नालाज, पॉन्ड्स अँड ड्रेनेजीस आसा ते क्लीन करपाक लागून. आनी ते प्रमाणे हांवें 7 विलेज पंचायतीचें लेटर धाडली डिपार्टमेंटाक, मिनिस्टराक कन्सर्न. सेंट लॉरेन्स विलेज पंचायतीचे आगासाईची 16 नंबर्स रिक्वेस्ट फॉर डिझल्टिंग ऑफ नालाज, पॉन्ड्स and drainages in St. Lawrence Village Panchayat, Sant Andre constituency. With reference to the above subject, I am submitting a list of places of St. Lawrence Village Panchayat Agasai of Sant Andre constituency which required urgent attention of your department for desilting the same. Kindly treat this matter on priority and direct the departmental officials to take up the work at an early date. Speaker sir, 7 पंचायतीचे सेंट लॉरेन्स 16 नंबर्स, कुरका बांबोली 17 नंबर्स, आजोसी, मांदूर, दोंगरी 16 नंबर्स, सांत आंद्रे, गोवल्ल्या 10 नंबर्स, बाती 6 नंबर्स, श्रीदांपाल्ले 8 नंबर्स and नेवरा 10 नंबर्स. स्पीकर सर, कितें जालां आतां, डिझल्टिंग ऑफ नालाज एंड पॉन्ड्स फकत वावे क्लीन करपाक, तितून झाडे येयले, माती भरल्या आनी जे परी डिपार्टमेंटान इंजिनियर धाडले, इन्स्पेक्शन केलें, आजून पासून ही कामां जायनाय. नाला क्लीन जायनाय. नाला क्लीन जायना जावन शेतां बुडोवन पडलेलीं आसात. आख्खे रस्ते लागून पाड जाल्ले आसात सायडीच्यान. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन, तूं आमचो इश्ट काम करपी, ही कामां 85 सुमार नंबर्स आसात कामां. बारीक एस्टिमेट चडशे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जातले नाला डिझल्टिंग. डिपार्टमेंटा कडेन विचारीत जाल्यार ते म्हणटात NOC जाय. एक्झिस्टींग नालाज जे पॉन्ड्स आसात, क्लिनींग आसात, तेजी तुमकां डिपार्टमेंटाक कित्याक NOC जाय. कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार NOC मागल्यार जाता. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन ही जीं कामां आसात, कित्याक आतां सगळें उदक भरोन
सारकें उदक वयर पावलेलें आसा आनी लोकांले घरांनी पावलेले आसात, शेतां बुडलेलीं आसात. मागता हेजेर तूं बेगीन बेगीन हें काम तुवें घेवपाक आनी हे NOC जी मागता डिपार्टमेंट ही NOC घेयना जावपाक. रिक्वेस्ट म्हाजो अपील तुका. बिकॉज जे ऑनरेबल मेंबरान आपली दास्ती दाखयल्या की कामां प्रपोज केल्लीं जाल ना म्हण स्पीकर सर. बट एट द सेम टायम ही सेड स्मॉल वर्क्स कॉस्टिंग अराउंड 1 lakh 2 lakhs. सो हांव ऑनरेबल MLA मागतां जात जाल्यार यू इनवॉल्व पंचायत ऑल्सो टू टेक अप स्मॉल वर्क्स. कित्याक बारीकूय कामां आमकां घेवपाक or else you can club together. मुझे एक सूचना है स्पीकर सर, instead of taking small works, panchayat, village panchayat can club together all these desilting of nalas and create a concentrated or a one project so that it is easy for us to process. Speaker sir, as far as NOC is concerned, वो मोठो प्रश्न आहे स्पीकर सर. आता भाटकार ओ कोमदाद आहा ते कोण प्रायव्हेट जे नालाज आहे पळय ते NOC दिवपाक सोदना आनी दिवपी लोक आतां ना स्पीकर सर गोंयांत. थोडे भायर गेल्या, थोडे मरून गेल्या, द ओनरशीप इज नॉट प्रॉपर. सो ते पासत स्पीकर सर आमी विदाउट NOC ऑल्सो वी कॅन स्टार्ट. बट प्लीज एन्श्युअर दॅट युअर विलेज पंचायत हॅज टू रिझॉल्व टू टेक अप दीस प्रोजेक्ट विदाउट NOC. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी शूड लायज विथ द लोकल बॉडी ऑल्सो. फाल्यां कोणें आमकां कोर्टां व्हरपा नाका हो केसो गेलो आपली सायड. So therefore it is a very serious issue as far as NOC is concerned. आमचो honorable minister सदां म्हाका म्हणटा बाब निलेश you get rid of NOC. So speaker sir NOC काडपा खातीर we need to amend the irrigation act. आमी irrigation act amend करून certain powers आमच्यान घेवचे पडटले in order to protect all the water resource water bodies or तुगे ते हुंच्यान पुरोल्या तो डिसिल्टिंग करपाक. सो वी नीड टू चेंज द इरिगेशन एक्ट स्पीकर सर एंड आई एम वेरी सिरियस in order to protect the oldest system of irrigation in the state of Goa स्पीकर सर. स्पीकर सर पंचायतीचे कितें तर तुका सपोर्ट जाय ते जाल्यार पंचायती ते आमी सपोर्ट दिवपाक रेडी आसात, प्रॉब्लेम ना. पूण एक्झिस्टींग नालाज आसाय ते तुज्यान हें करपाक जाता, क्लीन करपाक जाता. तुका आमी सपोर्ट करपाक रेडी आसात, एवरी पंचायत सपोर्ट करपाक. तूं म्हाका एकूच एश्युरन्स दी एक्झिस्टींग नालाज जे झाडां बाडां भरलेलीं आसात, जी माती आसा ती तूं क्लीन करून दितलो म्हण सांग आमकां. सर आय मे कम आउट विथ अ कॉन्सन्ट्रेटेड प्रोजेक्ट. धाकटे धाकटे घेयनाका तूं म्हणजे सूचना एक कर, आखोच एक कर. सो दॅट आय कॅन आस्क माय डिपार्टमेंट टू क्लब टुगेदर ऑल द स्मॉल वर्क्स एंड आय वील टेक इट आउट ऑन प्रायोरिटी. हांव कितलें आसा एक क्लब टुगेदर कर, प्रॉब्लेम ना. एक्झिस्टींग पांच नाला आसाय, 6 नाला आसाय, 10 नाला आसाय ते क्लब करया. क्लब करून तुजो 10 लाख जावं एस्टिमेट जावं कितलोय 15 लाख लागून जालें जाल्यार तुवें आमकां हें काम करून दिता म्हण एश्युरन्स दी. कित्याक आमकां प्रॉब्लेम जाले आसा, सगळें आख्खें उदक भरोन पडलेलें आसा सगळ्या गांवांनी स्पीकर सर. चर्चे आलेमांव. Honorable member Francis Silveran जे क्वेश्चन केलां एकदम गरजेचें. बिकॉज सर 89 हे हावजां हांव मेंबर. 89 सावन जे पळय नाला आशिल्ले आदले ते कंटिन्यू काम चलतालें. NOC मागून नासले. हेच 2-3 वर्सां कॉमेस जालां NOC मागपाक. जे पयलीं पळय कंटिन्यू आशिल्ले ते कित्याक लागून NOC मागीर तुमी म्हणजे डिले करपाक काम कितें कारण तेजें. हे जे पळय सारके ओरिजिनल नाला ते आतां आमच्या भुरगेपणाचो आहाय. आतां हांव म्हणल्यार तेंकां आतां आनीक NOC खंय हाडपाचें. आतां पयर फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर राणे बाब मातालो जे 50 वर्सां जालीं भायर आहाय थिंगा लँड तुमी भितर घेवपाक. हांव म्हणटा म्हणजे बोवाळ मातालो बोब आनी बोवाळ ओके ती आनी बरें आहा तुगेलें. आतां हांव म्हणटा स्पीकर सर हे काडेन तुमी म्हणटा 50 वर्सां जाय तेंगे लँड भितर येवपाक आनी 1 वर्सान 1 वर्स आडी म्हळ्यार तुमी तें पयलीं आहलो तें काम करता तें केलोच जाय. केसो कांयच गो तेका म्हणून जायते भाशेन कांयच चलत तुमकां. ह्या 2-3 वर्सांचो हांव NOC मागता त्यो. सर हांव जाणा मुगेले घरा फाटल्यान एक जोर आहा. आज कितुले लोक शेतकार थिंगा शेत रोयनाय. NOC हाड हुंयच्यान चडपाची इतू तें मात जाय ती चालू न्ही हें करपाची. कितें म्हाका समना. म्हाका हेजी आन्सर देव. मुगे आन्सर दिते म्हटल्यार
ताणें जो रेज केला पळय पॉयंट तो सारको आसा. नाला म्हणटा पळय आहा ते कितले वर्सां एक्झिस्टींग आसता. थोडे कडेन नाला ओनरशीप नासतात, थोडे कोमुनदादीच्या लँडांतल्यान पास जाता, थोडे जनरल पास जाता. म्हणजे इट इज नो मॅन्स लँड अशें म्हणपाक सुद्दां हरकत ना. तुमी एनओसी हाडलेले एनओसी कोणा कडल्यान हाडपाची. अरे ज्या नालांतल्यान उदक वता, जो नाला वीच कॅनॉट बी ब्लॉक्ड, कोण ब्लॉक करपाक शकना ते नाला. आतां फाल्यां PWD कितें म्हणटले, PWDचे फाल्यां एक्झिस्टींग रोड आहा, डांबर घालपा टायमार म्हणटाले परते एनओसी हाडून दिया म्हणून. गव्हर्मेंटाचें एक हें आसा, नॉर्म आसा, सुप्रीम कोर्टाचो एक जजमेंट आहा. On any road, if you put asphalt, even once, at government cost, it becomes a public road. तशें नालाचे बाबतींत इतले नाला, इवन आमकां सुद्दां मडगांव आतां नाला आसा, कितले वर्सांचे नाला ते, पोर्तुगीज काळावेले नाला. आतां तुवें आतां कितें रिपेर करपा टायमार कितें करपा एनओसी हाड म्हणटा. अरे एनओसी हाड म्हणजे कितें. अरे खंयच्या कोणाचें एनओसी हाडप. नो बडी वॉन्ट्स दॅट नाला. कोणाचें तेजें मालकी ना. दॅट नाला कॅनॉट बी ब्लॉक्ड. हांव तुका एग्जाम्पल दितां. म्युन्सिपाल्टीचें मार्केट पळय आहा, तूं पावला मडगांव, थंय ते सडेकार लेन म्हणून आसा पळय, त्या वटेन 2-3 लेनी आसा फार्मासी कडेन. त्यो लेनी पयलीं त्या टायमार दवरिल्ल्यो प्लेग जाल्लो तेन्ना, की लोकांक म्हणजे हें जावपाक जाय म्हणून, दुकानां भितर हें डिस्कनेक्ट आसचें म्हणून. दॅट दोज पॅसेजीस आर नो मॅन्स लँड नाव, बट नो बडी कॅन कन्स्ट्रक्ट ते रिपेर करपाक तुमी फाल्यां एनओसी हाड म्हणटा कोणा कडल्यान एनओसी हाडप, हें म्हाका सांग. सर, जे चर्चिलान आमच्या आनी बाब दिगंबरान तो विशय मांडला, इट इज आय अंडरस्टँड इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आदीं लोक रिस्पेक्ट करतालो नालाज, नॅचरल ड्रेन्स आसा, कितें आसा, सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम आहा ताका एक रेस्पेक्ट दिताले लोक. आयज लोक सेल्फीश जाला, नाल्ल आमचे एनक्रोच केल्ले आसा. आनी एज रिगार्ड्स टू एनओसीज, थोडे नाल्ल आमचे गव्हर्मेंट आहा, प्रॉब्लेम ना तिका. थोडे प्रायवेट आसा आनी थोडे कोमदाद आसा. बट स्पिकर सर, हेच जाला हांव डिस्कस करतालो हाव टू टेक अप दीस विदाउट एनओसीज. स्पिकर सर, असले थोड्यो केसीस जाल्यो आसा की आमची मिशनरीज इनवॉल्व. आमची ती मिशनरी जेन्ना मुवमेंट जाता तेन्ना प्रायवेट प्रॉपर्टी एडजॉयनींग आसा ती थोडे म्हणटा ट्रेस पास केला, थोडे आमकां कोर्टां वयल्या, थोडे आमकां नोटीस धाडटा कोर्टांतल्यान, यू हॅव ट्रेस पास माय प्रायवेट प्रॉपर्टी, डॅमेज दी प्रायवेट प्रॉपर्टी, डिस्टर्ब दी आपके प्लांटेशन. त्या पासत I am very serious to take up the project without NOCs as regards to the nalas. Exactly. But आमी तितूनूय irrigation act amend करून ते provision दोश पडले, because it is like a disaster management. Otherwise disaster takes place, flooding takes place. Speaker sir, I fully agree with the sentiments of both the members that it is a high time to take up without NOC, and I require the support of all the honorable MLAs. Star question number 4, Ejur Fernandez. Speaker sir, I may be. Question number 2B. Star question number 2B. Speaker sir, answer as given on the assembly portal. Speaker sir, या डिपार्टमेंटांत WRD डिपार्टमेंटांत उडी सर्च जाली. आतां हावस चालू जाल्यार उडी सर्च जाली. म्हगेले 35 टेंडर 3 पाटी घातले, टेंडर केले, 3 पाटी रिजेक्ट. आनी हिंगा column C answer दिला, the solution which the department has come up with the stop retendering of work of in Benawali constituency. म्हाका answer दिला, the tendering system is proposed to be re-evaluated. हांव स्पीकर सर म्हणटा कितें, जे PWD जो सिस्टम आहा 20% सोकलाक आहा ताका टेंडर दिवपाक, आनी PWD सिस्टम जो केल्लो तो आज बरो चल्ला. हिंगा प्रॉब्लेम कितें जाला, WRD सिस्टम तो ना. WRD सिस्टम प्रॉब्लेम आयटम प्रमाण सिस्टम करता, आयटम प्रमाणे टेंडर दिता. आयटम प्रमाण टेंडर दिवपाक जायना. आयटम प्रमाण टेंडर दिल्यार एक मनीस आहा तो कितें कोता, टेंडर सावता गायलोलेच तो 21% कोता आनी टेंडर रिजेक्ट. सावता आनी कांय काम चलना. एक जो पर्सनचो पळय आहा
नांव बी हाडलें नांव वालीस सिरिलो वालीस अमरनाथ भागवत सावंत दोग पार्टनर कितें कोताय खूंय घातलोलो टेंडराचेर पयलीं तांकां वयता सेटींग करूंक कोताय सेटींग जायना न्हू 21% केलो आनी रिजेक्ट टेंडर कॅन्सल आतां ODS वर्स जालीं हांव बोब माता आदलो मिनिस्टर आसतना तो मिनिस्टरान जाय ट्राय केली बाबा हें कितें जाता काय विचारलें ऑफिसरां कडेन ऑफिसर तेंच घेना तो मिनिस्टर जाय ट्राय करतालो हें करपाक पण हांव मागोता जो आतां चीफ मिनिस्टर जाला जे पळय आयटम रेट आयटमाचेर तुमी दिवपा जायना आयटम रेट पेमेंट तुमी दिवपा जायना जो पळय PWD आहा 20%क अलॉट करपाक 20% वयर आतां रिजेक्ट करता आमी PWD हे भाशेन जावपा जाय नाजाल्यार हें काम जावपाचें ना कॉलेज म्हज्यान सांगता हे सावथाक कितले जालां हें आहाय सावथाक कामूच जायना दाबल्या वाटेन तोच जाला सावथाचो Speaker sir, the honorable member on so प्रश्न मांडला खऱ्यान is very important. Even when I was minister earlier as water resource minister, हांव ते एक्सप्लोर करतालो कितें जाता स्पीकर सर कोणे मंत्र्यान प्रायोरिटी दिली we go and prepare the estimate based on the economic aspects or the cost benefit ratio. But ती केले उपरांत आमी टेंडर करता after the approvals expenditure and tender kota asuna we see whether the contractor quotes abnormally high or abnormally low. आणि आमचे सिस्टमा प्रमाणे वॉटर रिसोर्स सिस्टमा प्रमाणे आमकां ती लिमीट फिक्स केलो नासताली थोडे टेंडर अशें आसता हेड लोड लागतात वे वी कॅल्क्युलेट द रिजनेबल रेट्स म्हणून आनी तेन्ना हो प्रश्न येता PWD 20% ते नॉर्म्स जेन्ना इलेक्ट्रॉनीक टेंडरींग जालें स्पीकर सर तेन्नाय आमी ओपनूच दवरलें पर्संटेज फिक्स करूना आयज जो चर्चिल सांगता ते प्रमाणे तो नांव काडटा कोणाची कॉन्ट्रॅक्टराची बट वी आर नॉट डुईंग फॉर द पर्पज ऑफ स्टॉपिंग मारयाण or कोणाक इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन वी हॅव टू टेक स्पीकर सर सो दॅट दे शूड नॉट misuse the tendering process so that to sabotage the work or to deprive the work allotted to the eligible contractor. Therefore, Speaker sir, I want to make a statement, categorical statement, की आमच्या डिपार्टमेंटान एक एडमिनिस्ट्रेटीव डिसिजन घेयलें 31 May 2018 तेन्ना आमचो पालेंकार मिनिस्टर आसलो बट ही हॅज फेल्ड टू टेक द कन्करन्स ऑफ द फायनान्स डिपार्टमेंट कित्याक जे इलेक्ट्रॉनीक सिस्टम आहा ई टेंडरींग सिस्टम आहा तें चेंज करपाक जाय तितून तांकां ओपन दवरपाक जायना वी हॅव टू टेक फायनान्शियल कन्करन्स एंड फायनान्स डिपार्टमेंट हॅज टू streamline the system wherein they cannot quote more than below 20%. आता honorable member आनिकूय आपल्या टेंडर डिले जाता आनी लोकांक जी बेनिफीट मेळपा आसा ती मेळना तुमी सांगलां लास्ट 2.5 years कितले 35 म्हणा 35 वर्क्स तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक ना ऑन द रेकॉर्ड इट इज 17 numbers. Sutra. It is as per the record of my department. It is 17 works which were tendered out. Sir, Speaker sir, you wrong. You answer wrong. Muko record hai. I will check, Speaker sir, how many works are tendered, how many works are re-tendered. But the main issue is to streamline. And tepasat, I will put up my road to the Honorable Finance Minister to see that it has to be re-evaluated, it has to be streamlined, so that in lines with PWD, we will follow the tendering process. Because Speaker sir, आता हांवें हावजान सांगलां ODS वर्स जाली एकूय टेंडर जायना 35 टेंडर गेले एकूय टेंडर जायना आतां ऑनरेबल मिनिस्टरान आन्सर दिला की फायनान्स डिपार्टमेंटांत हे काम करचें पडटलें फायनान्स डिपार्टमेंट अमेरिका आहा वो पुर्तुगाल आहा हिंगा न्हू रे म्हणजे नो टायम करपा जाय ना तूं फायनान्स डिपार्टमेंटाक करता म्हळ्यार आनी वरस घाल जाल्यार आमी कामूच ना मागीर कांय ना हें इमिडियटली करपा जाय कित्याक स्पीकर सर आयज जरी तरी
तूं म्हणटा आपण एका तेका बंद करपाक हांव तें म्हणा हे दोगोय मनीस पळय हाय ते सगळे टेंडरान तयार जाताय आनी 21% घालताय आनी तूं हेंचेर कितें तरी बंदी जावपा जाय ना प्रॉब्लेम हे सो फायनान्स डिपार्टमेंट हिंगा आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर हें रोखडें करतलो कित्याक हें व्हेरी इम्पॉर्टंट दोतोर हुगो म्हूण एक जाणटो दोतोर फॅमिलीचो तो शेतूय ना कितें वर्सां जालीं तेगे एक बांदपाक जाय आशिल्लो तो 4 फावट टेंडर जाला तो बाळ येवन म्हजे बरें दोतोर हुगो म्हणटा येवन बाबा कितें जालां आमदार कांय जायना आमगेलें हें कोण काडलो कोण त्रास काडलो लोकां कडेन कारमनाचो कितले पावटी येता कितले पाटयेन बाळ तो येता म्हणल्यार आमकां सांग बिश्टे भिरांत येता भितर कितू पाटयेत बाळ तो 100 पाट तरी मारले ताणें पूण ताका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन इमिडिएटली तूं प्रोसेस कर कित्याक फायनान्स आहा म्हणल्यार फायनान्स अमेरिकान फायनान्स हिंगा झपाच करून कर आनी उडोवपाचो म्हाका हें आन्सर जायत गेलो Sir, I assure the House that as a Water Resource Minister, I will process the file to Honorable Finance Minister. And the things will come in place in due course of time. टायम दी म्हाका टायम दी सामटायम म्हणल्यार आनी दोन उडीत जातली आमी गेली तुझे अडेच वर्सांक हांव मिनिस्टर नासलोलो. हांव मानता तूं हांव आसलो मिनिस्टर जाल्यार it is my assurance to you, not from anybody, my assurance to you on this House that the system will be streamlined. बट टायम दी म्हाका स्पीकर सर म्हाका दिसता 20%च्या सकयल गेल्या उपरांत ती एकदां कोणूय म्हणजे फाल्यां सकाळी 30% सकयल वयतलो कामाची क्वॉलिटी जी आसा पळय न्ही ही कामाची क्वॉलिटी मेळची ना PWDन 20%च्या सकयल वचून L1 येना म्हाका दिसता हांवें इन्फॉर्मेशन घेतला त्या प्रमाणे WRDच्या सिस्टमीन तेंच्यांनी अजून अपग्रेड करूंक ना हां ते एकदां जर अपग्रेड केले आसत जाल्यार 20%च्या सकयल वयता तो L1 येवचो ना कारण शेवटी क्वॉलिटी ही म्हत्वाची आसा आमकां फक्त म्हणजे कोणाकूय टेंडर मेळोंक जाय म्हणून तो फाल्यां सकाळी 30% बिलो गेलो तो काम घेतलो ते थंयच पाड घालतलो मागीर तें कामूय जावचें ना ताच्या खातीर आमकां हें म्हत्वाचें आसा ओके त्या खातीर म्हाका दिसता ती सिस्टीम तुजी अपग्रेड करून घे ती ऑटोमॅटिकली सॉल्व जातलो विशय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलयता सारकें आहा 20% तें कामूय जायना मान्य पूण हो मनीस 21% करता आनी सगळे टेंडर बंद उडयता हेजें कितें करपाचें कित्याक तरी एक उपाय काड एक काम जावपा जाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एक काम जावपा जाय आतां हांव अडीच वर्सां जालीं 35 टेंडर घेवन पोत वयतालो आदले मिनिस्टरा बरें तो बाळ कितू पाट ताणें सांगिल्लें आमचो पालेकार बाबान कितले ऑफिसरांक सांगलें कितें तरी उपाय काड हेजेर उपाय जालो ना आतां तर न्यू येयला हो आहलोलो इरिगेशन आहलोलो मुशालें हांव इरिगेशन मिस जाला हें काम जायत केलां देखून हांव मागो ते कडेन कितें तरी उपाय काड म्हणून हो एक्सपिरियन्स आसा एकदां बस ताच्या ऑफिसान तो सॉल्व करूं शकतलो विशय जेन्ना पयलो इरिगेशन मिनिस्टर आसतना तिलारी प्रोजेक्ट पास केला हें त्या झेडल्यान काम हें सगळें ताणें केलां तो ताका एक्सपिरियन्स आहा पूण हांव मागोता हें बेगीन जावपा जाय करतलो तो एक्सपिरियन्स आहा म्हणतो म्हणटालो स्पीकर की लास्ट टायम मिनिस्टर आपण ट्राय करता म्हण एक्सपिरियन्स आहा म्हणपाक ना कित्याक लास्ट टायम तो ट्राय करतालो ताका जावं ना म्हणटा तो इपाट करपाक एनिवे स्पीकर सर आय वॉन्ट टू नो वन थिंग आतां 21% ताका इतली काम उरलां हांव जाणा हांवें डिपार्टमेंटा वयता ताका जायती काम उरलां आतां ताका इमिजिएट सोल्युशन कितें तूं पॉलिसी काड म्हणल्यार ताका तितले टेंडर आहाय कित्याक आमी टेंडरात घालपा आहाय ताका मागून आमी टेंडर घालपा आमकां तेंच प्रॉब्लम जातालो एंड सेकंड थिंग जरी तर 20%चे बिलो जर तर जालें what will be the criteria whether same PWD level will be used or some other purpose because chief minister म्हणला की 20% below गेले quality म्हण so what will be his role as far as the सगळे 20% below गेले and how will be the next step म्हणजे who will be given the work order what will be the step Because sir, poll सद्यार आमी reject कोताच below 20% we are rejecting that's why it is retendered. now next after this 20% एक्सक्यूज मी स्पीकर सर विदीन अ म्हयन्याच्या भितर आमी फायनलायज करता ते सिस्टीम सो दॅट तो प्रॉब्लेम जावचो ना ऑलरेडी उलयलो देखा सर थँक्यू व्हेरी मच हो आन्सर म्हाका मेळ्ळा हावजान आनी एक म्हयन्या भितर जाल्यार हांव एकदम हॅपी कोट करता आसतना एबनॉर्मली हाय रेट्स अँड एबनॉर्मली लो रेट्स म्हणून कोट केलें म्हाका प्रश्न आसा CPWD मॅन्युअल वॉल्यूम 1 and 2 एबनॉर्मली लो आणि एबनॉर्मली हाय रेट्स अजून आसा काय कितें Speaker sir, it is mentioned in the CPW manuals and that's why we do the reasonable rate study. If it is
below, abnormally below or abnormally high. My department is doing this study about the balance cost and the quality, certain reasonable restrictions. Reasonable restrictions are in the CPWD. अशें म्हज्या म्हायती प्रमाणे एबनॉर्मली हाय 25% जे आशिल्लें तें काडून उडयलां म्हज्या म्हायती प्रमाणे ताणें पळोवचें चेक करचें आनी मागीर येवचें. Okay. Professor Dice. CPWD manual you are referring. Does the CPWD manual empowers you to accept any tender at 20% or above? Under which provisions you can reject 21%? Does the CPWD manual states that any tender quoted below 20% shall be rejected if you are following the CPWD manual? Please tell me under which provisions of law you are doing this. CPWD manualसाची restriction जी आसा तेजेर आमी work wise, based on the work wise site condition, यही आमी reasonable rate find out करता speaker sir. My question It is is not very- general. No, my question is very straight. You said that you are following a CPWD manual, high rates or low rates. Speaker sir, state having its own reasonable rate, we can finalize it on it. म्हजो ताका प्रश्न ना कितें? हांव सांगता न्ही जस्ट ताका खबर ना म्हणून CPWD सांगला manualaचेर. CPWD मॅन्युअलाचेरूच सगळो फायनलायज ना स्टेटीक स्वताचो रिजनेबल रेट फायनलायज करपाचो रायट्स आसा ताज्या खातीर त्या बेसिसाचेर आयज पर्यंत तें जातलें. करना खंयचोच डिपार्टमेंट रिजनेबल रेट पयलीं काडना ते काडपाक जाय खंयचोच डिपार्टमेंट काडना. आयज PWDनीच काडलेलो बाकीच्यांनी काडूंक नासले. आतां बाकीच्यांकूय सांगूया काड म्हणून आयज पर्यंत फक्त Because sir, PWDच काडपा लावया. हांव चीफ मिनिस्टराच्या नजरेक हाडपाक सोदतां. सद्या कितें चल्लां? प्रत्येक जाण 20% सकल घालता. 10 जाणांनी 20% सकल घालें अशें धर तूं. Then what happens? What is the criteria followed for selecting the bidder, lowest bidder? Because all 10 have put 20% below. म्हणून हांव ताका विचारतालो की तुमी आतां 20% घाला. See, एक्सपिरियन्स ना 21%, 24% कोणी बिलो घालता. You get the work done of the quality. You suspend him. You suspend his license. ना स्पीकर पण आता सर तुम्ही कितें करता? स्पीकर सर तशें जायना ते म्हणटात पळय न्ही लायसन्स सस्पेंड कर हे कर म्हाका खबर आसा स्पीकर सर फाटल्या म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्वता हांव पळयता 20% बिलो घालून हांव 4 फावटी तरी ते मंत्री आसतना गेल्लो तो म्हणटा तो करीत ना त्या खातीर ताका खंय तरी क्रायटेरिया फायनलायज करचें पडटलें कोणाक कितें आनी ताणा काणी ते कोणायकूच दिवन जावचें ना त्या खातीर तेजो बॅकग्रावंड पळोवचो पडटलो तेजी हिस्ट्री तेजे एक्सपिरियन्स ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवनूच एलावड करचें पडटलें त्या खातीर त्यो गजाली हे जर आमी करीत ओके बाकी हे सगळें पळोवप अत्यंत गरजेचें आसा. Professor Dice, last supplementary. लास्ट question, लास्ट स्पीकर सर अरे हें सिरियस मॅटर न्हू रे दिसता कितें करता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान पट सांगलां 20%चेर जे पळय कोण टेंडर घेता तें खरें काम जायना क्वालिटी काम जायना मानून गेलें सारकें पूण हांव कितें म्हणटा आतां 20% पळय आहा तें दिल्यार तें टेंडर दिताय आनी तें एक्सेप्ट जाता एक कितें तरी सारको सिस्टम करून सोल्युशन हाडून हे सगळ्या डिपार्टमेंटांत एक कितें तरी पॉलिसी करून मातसो इमिडिएटली ते टेंडर आमगेले जावपा जाय. Okay, Seman Ashwarati Kala. Professor Dice. Speaker sir, जे टेंडर आज पळय मार्केट रेट आसा त्या प्रमाणे जें काम GSR पळय चलता तेजें वर्कआउट जायना दिसता हुंचे PWD WRD वर्क्स सो बिलो 20% बिलो घेवन जें काम कोताय तें हाल कितको तें उत्तोलें तेजी क्वॉलिटी सो ही चॅक करपाक आमकां चड म्हत्वाचें कित्याक जो टेंडर इतले क्रोर्सान गव्हर्मेंट टेंडर कोता आनी 2-3 वर्सान वॉश आउट जाता 20% बिलो घेवन सो हेजेर हांव CMA कडेन आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक मागवता हेजेर कितें उपाय घेवन ही कामां जाता तितून 4 पाटी सो हेजेर कितें उपाय घेवन जाता तितूलें जे बिलो जाता 20% हेजेर कितें तुमी एक्शन घेवपाचें आनी काम बरें केल्यार आनी की आमी पयशे कितले गव्हर्मेंटाक सेफ जातले ते पयशे आमी मोटाय ते 20% बिलो म्हळ्यार जायना स्पीकर सर तें 20% बिलो म्हणटा काम जायना सारकें सो हेजेर कितें CMAन उपाय करपाक हांव रिक्वेस्ट कोता ह्या हावजान. स्पीकर सर माननीय सभासद हे मुळात पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर त्या खातीर तांकां सारकें खबर आसा की एक्झॅक्टली कितें जाता पळय न्ही आनी तो विशय खूब म्हत्वाचो आसा कारण क्वॉलिटी वर्क जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा ताका लागून कॅल्क्युलेट करता आसतना मार्केट रेट कन्सिडर करून म्हाका दिसता तें फायनलायज करप अत्यंत गरजेचें आसा प्रत्येक जाण उठसूट बिलो घालतलो आनी तें काम घेवपाचो प्रयत्न करतलो आनी परत आपल्याक तें एफोर्डेबल जायना म्हणटलो
दॅट इज नॉट सो. म्हाका दिसता ते जो रिजनेबिलिटी रेट जो आसा हो फायनलायज करप अत्यंत गरजेचो आसा. नॉट ओनली डिपेंडींग ऑन द CPWD मॅन्युअल बट द स्टेट शूड कन्सिडर द रिजनेबिलिटी रेट. ताजेर एकदां फायनलायज करून एक 2-3 भितर त्रुटी आसा त्यो एकदां आमी काडटा आनी विल सीट आनी ताजेर डिस्कस करून आमी फायनलायज करता. Reject this proposal. Finance will not agree for this. लक्ष हाडा दाखयता कारण rules and regulation of CPWD are very clear. तुवें 20% कोट केले याचो अर्थ तुका कशायेन काम करपाक मेळना. आमी लक्षातूच दवरना. It is up to the agency who quotes that low rates. Because हो सगळो problem they will reject that. पळया तुमी. They will reject. Will you approve by the cabinet? After rejection of this, they will reject. CBC guideline will not permit them. स्पीकर सर, फायनान्स डिपार्टमेंटाकू ऑन बोर्ड घेवन आमी म्हटलां की डिस्कशन करूनच आमी ताच्या सोल्युशनाचेर येतले. ऐका सांगता, there are rules and regulations are very clear. कोणी जर सबस्टँडर्ड काम केलें आसा ताका घरा धाडपाचो. आयज पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या? Where is the आयज question? पर्यंत कितल्या जाणांक धाडल्या तुमी? स्पीकर सर, कंटिन्युअसली फाटल्या सरकारान आयज पर्यंत कोणाकूच धाडूंक ना. ऐका म्हणणें आसा सांगता, कितपर्यंत कसली क्वॉलिटीची कामां गेल्ली आसा, कोणाक घरा धाडले? ऐका आयज पर्यंत एकाय मनशाक धाडलो ना. म्हाका दिसता काडी जाल्यार बरेच जाणांक धाडचे पडटले. रुल्स अँड रेग्युलेशनाचेर उलयता. इवन हे जे केन्ना काडलां पळय 20% काडलां पळय, आयका तरी म्हजें आयका. 20% जेन्ना आशिल्ले ते 2001 काडिल्ले. ताका फायनान्शियल अप्रुवल ना. दॅट फायल हॅज रोटेटेड सो मेनी टायम्स. You can ask chief secretary, you can ask finance secretary, everybody. Point of order. Because when a question is asked by a particular member, he gets 3 supplementary. And thereafter, there are 3 more he can ask. But, Speaker sir, but at the same person is asking again and again, would suit, this won't work, Speaker sir. I will take care, I will take care. Please be very noted, I will Speaker note it. sir. In fact, अशी परिस्थिती आशिल्ली की परत question is not let me clear. स्पीकर सर, 1 minute, स्पीकर सर. क्वेश्चन आणले ऑनरेबल चेचलाचे स्पीकर सर. 4 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जाता. दुसरो ईमेल अलाउड. 4 question number 3 नो आहे. इज इट अलाउड स्पीकर फ्रान्सिस सिल्वेर मिनिस्टर आशिल्लो कितल्या जाणांचेर तू एक्शन घेतली? फ्रान्सिस सिल्वेर. एकट्याचे तरी घेतिल्ले? अरे शहाणपणा सांगता आता. तुवें कांयच करूं ना. एक्चुअली यू आर पॉइंटिंग आउट ऑल युअर फॉल्ट्स बाय डिफॉल्ट. फ्रान्सिस सिल्वेर. Speaker sir, star question number 3B. 3B. क्वेश्चन नंबर 4B. 4B. Speaker sir, answer as per assembly portal. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमचे काणकोणा तालुका is mostly total everybody is agriculturist. And थिंगा स्पीकर सर, आमच्या काणकोणान आमचे जे प्रोडक्ट्स आसा एग्रीकल्चराचे जावं ऑल दोज चिलीज काणकोणचे मिसांगो म्हणटा आमी, तवशीं, वॉटरमेलन, एवरीथींग म्हणजे चिबडां, शेत, ऊस हे सगळे कोत्तले जाल्यार स्पीकर सर आमकां उदकाची गरज. आनी उदक जायतें आसा पूण इरिगेशन डिपार्टमेंटाचो चड गरजेची. आनी ज्या इरिगेशनाक लागून हांव फाटले 2.5 वर्सां स्पीकर सर गांवांनी भोंवलो सगळ्या लोकां फुड्यान, ह्या इंजिनियरांक घेवन भोंवलो इरिगेशनाच्या आनी एस्टिमेट तयार केले. टोटल एस्टिमेट म्हाका दिसता उणे 97 आसात. हे इतलें करपाक आमकां कितलो टायम लागलो पळया, कितले त्रास काडले पळया लोकां पासत. आनी आमची एक टेंडर जायना, तितून 3च जाण टेंडर कितें जाल्या ह्या इतलें काम करून. सो थोडे लोक उलयता हे 10 जाण त्या सायड कित्याक गेले काय म्हूण. हे रिजन तें की आमचें काम जायना म्हूण आमी ह्या सायडीक पावले. आनी आयज आमचो मिनिस्टर आसा, हांव सोजमतां की मिनिस्टर तूं ह्या 97 एस्टिमेटाचेर लक्ष घालून कशें पळय टेंडर करून वर्क ऑर्डर दितलो म्हूण म्हाका हें अश्युरन्स पयलें दी. Speaker sir, I will ask my department the reason
फॉर डिले इन टेकिंग अप हीज प्रोजेक्ट्स आनी तेजी चवकशी करून तुकाय कॉन्फिडन्सान घेता आनी खंयचे गरजेचे आहा ती एक प्रायोरिटी करूया कित्याक 97 इज टू लॉंग लिस्ट ऑफ युअर वर्क्स. Too long, but to prepare, go to nook and corner of the constituency to help those farmers. Those who are doing this is very tiresome work. But still I did it, but no result. I went to the ex-minister Palekar. He was trying to help, but he could not do it. Kidak? Think financial reason dila. Thode ko administrative reason dila. Are once you prepare estimate, Speaker sir, तुमचे ते टेक्निकल स्टाफ तर सारखे नको जेन्ना ऑफिसान कॅबिनान बसोन IAS ऑफिसर कोणी ऑफिसर रिजेक्ट करता जाल्यार डोंट सेंड द फायल बॅक यू कॉल दॅट कन्सर्न इंजिनियर टू हिज कॅबिन अँड रेक्टिफाय दॅट मिस्टेक. एक फायल फ्रॉम द सेक्रेटरिएट टू गो बॅक टू काणकोणा इट टेक्स एटलीस्ट 1 month. 1 month गेलो बेश्टोच. सो टेंडर उरलो आनी काम केलें तें उरलें. सो हांव मागता सेकंडली थोडे बंधारो जे आसा ते बंधारे तुमी म्हणटा शेतकारांक दिया ते पळयतले. दे आर नॉट डुईंग इट. इट इज बेटर दॅट यू ऑल मेंटेन इट. आतां गेल्या फावटी आमचो बाब रोहन कावटे मिनिस्टर जेन्ना येयल्लो सुनामी जाल्ली आनी उदक भरोन लोकांक खूब लुकसाण जाल्लें तेन्ना आमकां प्रॉमीस जाल्लें पयशे दिता म्हूण फार्मर्सांक. आजून पयशे मेळोंक ना. पूण तेणें एक ऑर्डर मात दिल्ली लोकांक ज्या इरिगेशनाच्या की सगळे बांदारे आहा तितले झाडां भरल्या आनी उदक ब्लॉक जाता तितले काडपाक लायले ते काडले मात तेमी तेन्ना. पूण पयशे आजून त्या गरीब लोकांक मेळोंक ना. हेजेर तूं लक्ष घालतलो बाबा. So whatever asset we create those assets for the benefit of the farmers. आमी बांदारा बांदता ओ कितें स्ट्रक्चर उबी करता तेन्ना आमी युजर्स ग्रुप म्हणून करता फार्मर्सांक एक्टिवेट करता. अदरवायज ते स्ट्रक्चर तशें वता बेनिफीट फार्मर घेयना आनी जरी तर तुजे फार्मर ते इंट्रस्ट घेयना फॉर ऑनवर्ड मेंटेनन्स फॉर ऑनवर्ड्स अपकीप तेन्ना आमी चवकशी करची पडटली वेदर आमी करपाक जाय आनी त्या फार्मरांक बेनिफीट आहा ओ ना ते पासत यू प्लीज आस्क युअर फार्मर्स ऑल्सो वाय दे आर नॉट मेंटेनिंग कित्याक वी क्रिएट पोटेंशियल फॉर फार्मर्स नॉट फॉर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट. Ultimate end result should be benefit to the farmers. So and तुझे जे दुसरे खूप प्रश्न आहा स्पीकर सर आम्ही नवीन आसा. So I'll assure member that I will ask and deliberate at length to take up your project. Speaker sir, last question. तुम्ही irrigation well दिता and what are the how a person has to apply or group farmers जाय का एक single बाबा farmer पडटा for irrigation wells and what are the facilities you all are giving? Because we see the potential. एक बाय मागले कोणेंच we see the potential for irrigation. ती एक बाय मागली जाल्यार कितले जाणांक देखून ती त्या जाग्यार बेनिफीट जाता आनी दुसरी एक बाय मारचे पयलीं we see the yield of the water. एक बाय मारली पाणीच ना ते पासून all depends on the proper study. आणि गरज थिंगा आमी खुबश्यो बांयोन दिले इरिगेशन वेल्स नॉट ड्रिंकिंग वॉटर वेल्स. सो माय प्रायोरिटी वील बी माय गव्हर्मेंट्स प्रायोरिटी वील बी टू गिव irrigation wells for the purpose of more potential, creating more potential irrigation potentials. Star question number 6, Prasad Gaukar. 6B. Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पीकर सर हांवें विचारिल्लें की गव्हर्मेंट्स जी स्कुल्स आसात प्रायमरी स्कूल मिडल स्कूल हाय स्कूल हायर सेकंडरी हांगा जो टिचर्स जो आसा स्टाफ अजून पर्यंत प्रायमरी स्कुलाचे तर खूब प्रमाणान टिचर शॉर्टेज आसा. आमी सीएमा कडेन डिस्कस केले त्या प्रमाणे प्रायमरी टिचरांचो अजून 1 म्हयन्या भितर हो जो कितें बॅकलॉग आसा तो पूर्ण करतलो असं म्हणून आमकां मॅसेज आसा. पूण त्याच बरोबर म्हाका जाणून घेवपाक की हायस्कुलाक आनी हायर सेकंडरी मोठ्या प्रमाणान हांगा वॅकन्सी म्हणजे हें आसा ते भरपाचें कितें ताचें प्रोविजन केल्ले कडेन आसा आजून पर्यंत तेजें मातशें कळपाक आशिल्लें म्हाका. स्पीकर सर, माननीय सभासद ज्यांनी जो प्रश्न विचारला पळय न्ही, शॉर्टेज आसा टिचर प्रायमरी स्कुलांनी आमकां खबर आसा.
182 प्रायमरी टीचर ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टेड जाला, फायनलायज जाला. फक्त थोडोसो एडमिनिस्ट्रेटीव म्हणजे जी कितें जाल्लें तर रिगार्डींग द रिजर्वेशन्स कोटा म्हणजे रोस्टर मॅनेजमेंट करपा खातीर त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन फायल ती परत वयची पडली. फॉर एग्जाम्पल द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हणजे टीचर्स फ्रॉम सम टीचर्स फ्रॉम द रिजर्व कॅटेगरी ऑफ द स्पोर्ट्स कोटा मेळूना, फ्रॉम द एक्स सर्व्हिसमॅन कोटा मेळूना, फ्रीडम फायटर्स कॅटेगरी मेळूना, फ्रॉम द ST कॅटेगरींतल्यानूय थोडेशे शॉर्टेज मेळ्ळ्या, STंतले मेळ्ळे. हे मेळोंक नासल्या कारणान आमकां परत एकदां ती फायल म्हणजे कन्सर्न रिमार्क त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान परत मूव करची पडली. ताज्या खातीर एक 20 ते 25 दीस उशीर जाला. पण म्हाका खबर आतां ऑलरेडी हांव आयज सकाळीं हांव फॉलोअप घेतालो तेन्ना इट इज ऑलमोस्ट प्रोसेस कंप्लीट जाला. विदीन 8 days 182 टिचर्स जे आसा हे आमी भरती करतले आनी ज्या ज्या जाग्यार ज्या अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स म्हणजे 22 स्टुडंट्स आनी एबाव असले जाल्यार आमी 2 टिचर्स दिता. त्यो प्रत्येक कडेन 2 टिचर्स दिले वयतले. बट आतांय सगळ्या स्कुलांनी 1 टिचर हो कंपल्सरी आसाच. ताज्या भायर पॅरा टिचर आसा, ताज्या भायर इंग्लीश टिचर जो आसा हो इंग्लीश टिचर रेग्युलर 6 दीस वचना, म्हाका खबर आसा. तो 3 दीस वता प्रत्येक स्कुलान. पॅरा टिचरूय 3 दीस वता. बट प्रायमरी स्कुलांनी आमी टीचर मेंटेन करपाची सगळी जबाबदारी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम घेतल्या. बट थोड्या स्कुलांनी शॉर्टेज आसा. हे नवीन टीचर घेयना फुडें आमी जी शॉर्टेज आसा पळय न्ही ती फुलफील जातली. स्पीकर सर, हो विशय जालो प्रायमरी स्कुलाचो. म्हणजे स्कुला हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी हाजेर कितें केल्ले कडेन आसा? हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी आमचे सांग्यार जी हायर सेकंडरी आसा ती जवळ जवळ 17 पोस्ट म्हाका घाले आसात आनी गेल्ले आतां जवळ 2 वर्सां पळयता अजून पर्यंत तेजेर कांयच फुडें खंयचीच फायल मुवमेंट जायना. आनी त्याच प्रमाणे जी आमची हायस्कूल आसा तातूंत खुबशे जे आसा ते लेक्चर बेसाचेर आसा. ताजेर कितें केल्ले कडेन आसा अजून पर्यंत तें कळना आमकां. स्पीकर सर, आमी प्रायमरी टीचर घेतल्या उपरांत तेजे प्रमोशन सिस्टीम आसा. प्रायमरी टू सेकंडरी आनी सेकंडरी टू हायर सेकंडरी हे प्रमोशन हे टिचर्स घेयना फुडें तांची प्रमोशनूय करता. जेणे करून थोडे टीचर जे आहा ते सेकंडरी स्कुलांनी वयतले, सेकंडरी स्कुलांत ते टिचर्स जे आसा हे हायर सेकंडरी लेवलाचेर वयतले. म्हणजे तेजी प्रमोशन जातली. आनी ते जावन सुद्दां हायर सेकंडरीनी पोस्ट वेकंट आसा. म्हाका खबर आसा आमकां लेक्चर बेसिसचेर घेवचें पडटा, अदरवायज कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेवचें पडटा. बऱ्याचशा गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीनी हे पोस्ट वेकंट आसा. खूब तेंप जालो पण आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स दिला. ताजी एडवर्टायजमेंट जी आसा ही बेगिनात बेगीन जातली आनी हायर सेकंडरीतले पोस्ट भरले वयतले. बट हे पोस्ट विदीन 6 months आमी अंदूच्या हितूर एड्युकेशनल हितूंतल्यान भरता सो दॅट मॅक्झिमम हायर सेकंडरीनी बी सगळे पोस्ट हे भरले वयतले. डेडलायन कितें दवरली आसा सरकारान? सभापती महाशय, डेडलायन कितें दवरली आसा? डेडलायन कितें दवरली कडेन आसा? it's a very important question I want to tell you related to this. In my constituency, I have a primary school where I teach Marathi and English. It's a private school. Next to it is a school which has got very few children, government-run primary school. एक काम करात तुम्ही, जर थंय बारीक भुरगीं कमी आसली, लोकसंख्या कमी आसली किंवा भुरग्यांची संख्या कमी आसली थंय जाल्यार ती शाळा आमकां हँडओवर करात, आमी चलयता ती. स्पीकर सर, परत आमचेर आरोप जातलो सरकारी शाळा आमी बंद करता म्हणून. सरकारी शाळा आमकां बंद करपाची ना. लोक परत आरोपूय करता. तुम्ही एक सर्वे करशात. आमची तयारी आसा. त्या पेरेंट्स रेडी जावपाक जाय. तुम्ही जे म्हटले पळय न्ही त्या प्रपोजलाक आमची तयारी आसा. बट त्या शाळेंतले आसलेले पेरेंट्स जाता कितें खबर आसा? थोडे जाण ते पेरेंट्स रेडी आसता बट गांवांत थोड्या जाणांक राजकारण करपाचें आसता. ते शाळेन काय धाडिना ते आनी सरकारी शाळा बंद केली. सरकाराच्या विरोधात आंदोलन करूंक फुडें ते कन्नत घालूंक नको. आपले भुरगे थंय घालचे ना. तुम्ही म्हणटा तो विशय बरोबर आसा, म्हाकाय पडटा. क्वॉलिटी एड्युकेशन दिवपा खातीर त्या शाळेंतली जर एडेड स्कूल आसा जाल्यार थंय मर्ज करपाक जाय. हांव आमदार जाल्या उपरांत म्हज्या वेळग्यातले मिडल स्कूल हांव सांगता तुमकां 5 भुरगे शिकताले आनी 6 टीचर आसले. आनी ते टीचर कितें करी खबर आहा? ही शाळा बंद करूं नाका म्हण सांगा. ते सगळ्यांक पेटोवन घालताले कारण तांकां सुशांगात थंयसर पगार मेळटालो. वेळगेतली शाळा 2012 मिडल स्कूल पयली ते 7वी पर्यंत आसलें. हांवें गव्हर्मेंटाक रिकमेंड केला आमदार जायना फुडें आनी बंद केला. त्या भुरग्यांक काडून हांवें सायडींतल्या श्रीमती हायस्कुलांत घातला. हांवूच करपी. त्या खातीर हे प्रपोजल आमकां इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टुडंट आमकां तुमचो प्रपोजल मान्य आसा. बट थंयसर कोणी ऑब्जेक्शन हाडपाक जायना. आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला मर्जिंग ऑफ स्कूल. तुम्ही म्हटलें ते आमी सरकारी मर्जिंग म्हटलेलें, तुम्ही म्हणटा ते एडेड मर्जिंग. आमची तयारी आहा तरी सुद्दां.
बट पेरंट्सां कडल्यान विरोध जावपाक जायना इतकेंच आमचें म्हणणें आसा. Honorable member, Kasha is over. मातशें Sir, ना Because, sir- पेरेंट्सां कडसून जर शिक्षण पाणया इतकें आनी हवे इतकेंच गरजेचें 21व्या शतकान तेन्ना म्हाका सांगनशें दिसता झिरोवर आसलें जाल्यार झिरोवर मेन्शन करात की हे जे शिक्षण आहा तेच्या खातीर सरकारान लक्ष केंद्रीत करपाचें खूब जरूर आसा आनी जंय त्या शाळेंत आमचे लागीं आहा सामकें वॉकिंग डिस्टन्स तुमी बसल्यात तितले पर्या भुमिका हायर सेकंडरी भुमिका हाय स्कूल आनी भुमिका प्रायमरी स्कूल आनी ते कशी गव्हर्मेंट हाय स्कूल भितर 5 भुरगीं जर आसलेली तांकां हांगा धाडात आमी शिकयता तांकां. okay. पेरंट्सांनी सांगचे आमची तयारी आसा आमचें कांयच ना म्हणणें ना. तुम्ही सांगता शिक्षक कमी पडटात थंयसरलो शिक्षक काडा आनी तयारी आसा दुसरे कडेन सांगलें धाडात. तुमकां त्या पेरंट्सांनी विलिंगनेस Zero दिवची. hour mention.